सध्या मरे आम्ही एक युनायटेड ऑपोजिशन म्हणून गोंयकारांक आज आमी सगळे बराबर रावताय. सो नाकतींग ते गजालींक उलोवपाक गरज ना. वेन ऑपोजिशन इज वी आर ट्रायंग टू बी टुगेदर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोक युअर नोज इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग एंड गिव स्टेटमेंट्स. वी आर ऑपोजिशन बराबर आहे न्हू. सो तुगेले जाणवाय आनी तुगेली उतरां खूंय कितेंय तुगे इव्हॅल्युएशन करपाक गरज ना. सो लोकांक भरपूर खबर आहा अस्मिताय जी आहा, जी आयडेंटिटी गोंयची आयडेंटिटी आहा ती गोंयची आयडेंटिटी उलोयल म्हूण जायना. 2017 कितें केलें तेन्ना अस्मिताय लागनासली. 2017 जे जालें तें गोंयकारांक खबर आसा. आनी तूं उलयता, तूं सांगता. 2017 जालें, यू टर्न मारलो, गेलो मनोहर पर्रीकरा बारा वचून तुमी गव्हर्मेंट केलो. 2019 ऑन 19 मार्च 2 वरांचे सकाळी तेन्ना अस्मिताय नासली. ती अस्मिताय त्या दिसाकू 19 मार्च 2019 2 वरांचे सकाळी वॉज अस्मिताय ओ बीजेपी मिठाई. ती बीजेपी मिठाई जाली. सो तुक जाय तेन्ना बीजेपी मिठाई, तुक जाय तेन्ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मनोहर पर्रीकरा बारा आनी तुक जाय तेन्ना पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम प्रमोद सावंता बारा. म्हाका एक पाट विजयाक क्लियरली विचारपाक जाय. आय वॉन्ट टू आस्क यू विजय, आर यू इन फेवर ऑफ दीस गव्हर्मेंट्स पॉलिसीज रिलेटेड टू कन्वर्जन? 17B, 16 हे सगळे जे कन्वर्जन्स रिलेटेड टीसीपी जे पॉलिसीज येले, आर यू इन फेवर ऑफ दीस गव्हर्मेंट पॉलिसीज? येस ऑर नो? हांव एज वेन्झी वेगस आम आदमी पार्टीचो बाणालेचो आमदार, आय डू नॉट एग्री टू दीस पॉलिसीज ऑफ द गव्हर्मेंट एंड आय डू नॉट एग्री. सो डेट मिन्स हांव मुगे कांय कन्वर्जन करना, तुगे कांय करना. सो तूं म्हणटा हो सरकार हें कोता तें कोता. तूं कितें कोत रे? तूं ह्या सरकारा बरोबर आहा. दाखोयत तूं कितें पिक्चर दाखोयत व्हडलें, भाशण दिवपाक कोटाय तुका बरी, भाशण दिवपाक कोटाय. बिकॉज येस यू कूड बी मोर नॉलेजेबल, बट दॅट डज नॉट मीन तूं कोणाकूय कितेंय सांगतलो. वी आर नॉट हियर तूं नुस्तां जिखोन येवं न्हय. वय बाणाले लोक स्मार्ट आनी बाणाले लोक सदांच स्मार्ट. ज्याक शिकेरा जेन्ना सपोर्ट केल्लो तेन्नासून बाणाले लोक स्मार्ट आनी आत 2022 जेन्ना वेन्झी जिखोन हाडत तेन्नाय बाणाले लोक स्मार्ट. पूण म्हाका हो जाप दिसता फातोर्डा लोक इज नॉट स्मार्ट बिकॉज यू आर सेइंग ओनली बाणाले लोक इज स्मार्ट. सगळे सांगूं सोदीत तूं मिठाय खाता आनी लोक सांगत तेन्ना हें तुक जरी तरी कापोस्ताद आहा जाल्यार यू कम आउट एंड से दॅट यू आर अगेन्स्ट ऑल दीस कन्वर्जन जे करपाचे जे पॉलिसीज आहा. आनी तुवें जितली जमीन घायलो आहा कन्वर्ट करपाक, जावं ती सुराल्यांक जावं तूं ज्या आहाय तितल्यो जमीनो यू रिवर्ट बॅक कन्वर्ट करून दिनाक ते तुगे फ्रेंडांगे जावं ना कितेंय सांग तूं. सी प्रॉब्लम इज कितें जाता, आम केन्ना कितें म्हणा वी आर हियर. हांवें सी एज अ पर्सन एंड एज अ MLA आय टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हांव जरी तर हुंय चुकलां जाल्यार म्हजे सामको व्हडलो चोडोन आनी म्हाका सारको इतलो ह्युमिलेट करून कितें केलें. आय हॅड अ व्हेरी सिंपल 5 मिनिट स्पीच. त्या 5 मिनटी स्पीचान हांवें सांगिल्लें भाऊसाहेब द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आनी प्रेझेंट चीफ मिनिस्टर हेंचे मदें कोरिलेट केलें. वन थिंग इज इन कॉमन इज इगो. तेंक दोगांयकू इगो नासलो. ऑपोजिशन जे MLA आहाय तेंगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट करपाक ही लायन. आनी गोंयभर सगळ्यांनी मुखार सरून म्हाका एक सारकें पोटरे दिसरें केलें. सो अरे फातोर्डा तुगे पुलीस स्टेशन बिस्तें येयलें कोण केलें? पळय सिवरेजी लायनी थिंग बोर्डा तूं ऑल स्क्रीन घालून बीजेपीन काम केलें तें पॉझिटिव्ह केलें तें उलोवपाकूच जाय म्हणटा. तुम करे तो चमत्कार आनी आम करे तो कितें. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू से आज गोंयकारांक जाण जावपा जाय आम कित्याक मुखार सरले. हॅव यू सीन वेन्झी डुईंग एनीथिंग रॉंग? हांवें कितें कन्वर्ट केलां, हांवें कितें मुगे शेत पुरयलें, हांवें कितें केलां उलयताय सगळे. मुगे स्केलेटना कितें आहा, मुगे कबडा कितें स्केलेटना चोय मरे. वी आर ट्रायंग टू बी व्हेरी हंबल. वी आर फायटींग टू फायट दीस बीजेपी. वी आर फायटींग. आय हॅव प्रपोज 2 इस्कॉलां आमगेली MLA फंडाचेर रिबिल्ड करपाक. हांव शिकलो त्या इस्कॉलान. सो हांव शिकलो तेन्ना तें इस्कॉल तें पाड आहा हांवें तें घायलो आहा तें म्हाका पास जावन मेला. सो बिकॉज ऑफ दॅट आय सेड ही डज नॉट हॅव अ इगो. जेन्ना गरज आहा तेन्ना हांव सरकारचें उलयना. वॉट इज द मिनींग ऑफ ऑपोजिशन? ऑपोजिशन म्हणजे पर्सनल. ऑपोजिशन म्हणजे वी आर फायटींग टुवर्ड्स गोवाज इंटरेस्ट. गोंयकारां बरें पडपा जाय तें पळोवपाक आमी तें करताय. वो सगळी जाणवाय घेता आनी सगळ्यांक ब्लफ करून सोदिता. तुका सगळें उलोवपाक कळटा. यू नो एवरीथिंग and you know to speak everything. We don't know anything.
आमी झिरो रे सारकेची. तूच शाणो. आतां तुका पॉलिटिक्स कळटा उलोवपाचें. तूं करता तें कांयच न्हू. आय थिंक वी शूड स्टॉप दिस. I would like to stop. I would like to let us focus on building brand Goa. Let us come together. Let us work. म्हाका गरज नासली हें उलोवपाक. We do not want to create divisions among opposition. We want to work together. But कितें जाता? You cannot keep on taunting and keep on firing by getting up in the morning everything. And Venzi has to keep quiet. It doesn't work that way. Wrong केला सांगाय सगळे आमचे activists भावांक सगळ्या मान्यता. If I have done something really, what I have said is one simple line and I have told you all what I have said. There's what the duklan, there's what the right. Then you should tell me in a nice manner. I am not a criminal here in the last 3 years. So let us work together. Let us forget all these things what has happened and let us move ahead. We are preparing for the assembly session, BSc meeting. Let us make sure that आम जो united राहुल जाल्यार म्हाका दिसता we are able to corner this government and we still have the strength to unite and come together so that we can corner this government and expose them for their failures. चान्स दिवं ना. तूं जोरी तोरी हांक 2017 चान्स दिवं ना बीजेपीक जाल्यार ह्यो शाळा 54% देंवता आहल्यो. तुका विचारपा जाय. तुंय हाडले तांकां गोंयांत आनी तुंय हाडून तेम डिझास्टर केला. दिस इज वॉट गोवन्स नो. तू रिमाइंड करून परत परत हांवें. तू घाल सगळ्यांक घाल आनी मुझे चोडोय. बट द फॅक्ट ऑफ द डे इज आय हॅव नॉट डिस्ट्रॉयड गोवा. वेन्झी इज हियर एज अ MLA for 3 years and before MLA I have lived a life span without doing anything destruction for Goa. आणि मुगेलो पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. मुगे पर्सनल मिनिमम प्रोग्राम ना. हांव जोरी तोरी दिसती पडटा फायल घेवन जाल्यार त्यो फायल्यो मुगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकां गेले जावं ती रिटेनिंग वॉल जावं ते हेल्था फायल जावं ते एड्युकेशना फायल जावं त्यो सगळ्यो डेव्हलपमेंटाच्यो फायल्यो. देर इज नो पर्सनल फायल. And when there is no personal file, whenever any minister is available at any time, I go and I make sure that my work is done. And that is my duty.